स्टुडंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्युशन. भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या व्हिडिओन इयत्ता 5वेचो दुसरो पाठ अन्नाचे महत्व ह्या पाठाचे आमी वाचन करतली. भुरग्यांनो, हो पाठ ओवळा ह्या नवीन पाठ्यपुस्तकांतलो आसा. भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा आणि अशाच नव्या नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. तर आता पाठ वाचनाक सुरुवात करूया. पाठ दुसरो, अन्नाचे महत्व. आरवल्या पप्पाच्या इश्टाचे लग्न असले. देखून पप्पा, मम्मी, आरव आणि आरवाची भयण काव्या सगळी लग्नाक गेली. लग्ना उपरांत जेवण असले. सगळी जाणां नवऱ्या व्हंकलेक परबी दिवन हॉलांत जेवण लायला थंय जेवूंक गेली. जेवता जेवता ती गजाली करताली. इतल्यान मम्मीन म्हणलें, आरव, काव्या, तुमी ताटात वाडून घेतला ते सगळे जेयात आनी जाय जाल्यार मागीर वचून घेयात. जेवणा उपरांत गोड पदार्थ आसा ते खावंक पोटात जागो दवरात. ताटात कांयच सांडप ना. स्टुडंट्स, डू लायक, शेअर, सबस्क्राईब एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड for more such new interesting educational videos. आरव आणि काव्यान हय मम्मी म्हणले आणि ती जेवूंक लागली. इतल्यान एक बायल आपले चलये वांगडा आयली आणि ताच्या शेजाराक बसली. ती दोगांय गजाली करीत जेवताली. तांच्या ताटातले जेवण सोंपूंक आयिल्ले. इतल्यान थंय एक फोटोग्राफर आयलो. ताणें म्हणलें, ताई, हांव तुमचो जेवतनाचो फोटो काडूंक सोदतां, पूण तुमची ताटां रिकामी जाल्यात. फोटो काडचे खातीर मातशी भरून हाडात. ते बायलेन म्हणलें, सॉरी, हांव आनीक जेवंक शकना. ताटात जेवण भरून हाडल्यार सांडचें पडटलें. पूण लग्नांतलो फोटो म्हणल्यार ताट भरिल्लें जाय आसलें, फोटोग्राफरान म्हणलें. भुरग्यांक, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा. आणि भुरग्यांक तुमकां रिक्वेस्ट आसा की व्हिडिओ मदीं स्कीप करूं नाका, पुराय पळयात. तशें जाल्यार तुमी आतांच जेवण घेवन जेवूंक बशिल्ल्याचो फोटो काडात. फोटो काडचे खातीर नाका आसतना जेवण घेवन सांडूंक म्हाका आवडचें ना, ते बायलेन म्हणलें. तो फोटोग्राफर थंय सावन गेलो. मम्मी, आमी आनीक जेवण घेवन आयिल्ली जाल्यार आमचो काय बरो फोटो येतलो आसलो न्ही गे. तिगेले धुवेन म्हणलें, शाण्या, आमी घरा केन्ना अन्नाची वाट लायतात गो. घरा जाय तितलेच घेवन जेवतात. मागीर हांगा आयतें मेळटा म्हणून घेवन सांडूंक जायना. संवसारांत कितल्याशाच लोकांक एक वेळचें जेवण मेळना. आमकां मेळटा म्हणून आमी मस्ती करूंक जायना. हांव तुका घराय हेंच सांगता, ते बायलेन धुवेक म्हणलें. हय मम्मी, तुजें बरोबर आसा, धुवेन म्हणलें. आरव, काव्या आनी तांचे मम्मी पप्पा तांच्यो गजाली आयकताली. मम्मी, तूं म्हणटा तशेंच ती म्हणटा पळय, काव्यान मम्मीक म्हणलें. हय बाय, खरेंच तें. कोणेच अन्नाची वाट लावची न्हय. तसोच उदकाचोय इबाड करचो न्हय. सगळ्या लोकांक अन्न मेळूंक जाय. पानार घेवन भायर उडोवचे परस आपले कडले थोडे नाशिल्ल्यांक दिवचे, आरवाचे मम्मीन म्हणलें. अन्नाचो तर केन्नाच इबाड जावंक दिवंक जायना. हें आमी शिकूंक जाय आनी भुरग्यांकूय शिकोवंक जाय, ते गिरेस्त बायलेन म्हणलें. उपरांत सगळीं एकमेकाक पळोवन हांसलीं आनी गोड पदार्थ खावंक गेलीं. ह्या पाठाची लेखिका आसा दिपा मुरकुंडे. भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा आणि अशाच नव्या नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. व्हिडिओ पुराय पळयल्या खातीर धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग फुल व्हिडिओ.